नमस्कार, माझे नाव बालचंद चोडणकर. हांव कोलवाचो ग्रामस्थ. आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हटल्यार आयज हांव आसा आमचे कोलवाळे विलेज पंचायतीन. ते म्हाका तेंच्यांनी आपयल्लो ही नोटीस तेजी की ह्याचो आतां रोड वायडनिंगाचो इश्यू आहा. रोड वायडनींग म्हटल्यार जे लोकांक इल्लिगल नोटीस काडल्या, सो तेज्या बद्दल तेंच्यांनी कितें केल्लें, 2 ग्रूप केल्लेले मिटिंग्स, 6 तारखेक आनी 7 तारखेक एक. आनी 6 तारखेक तेंच्यांनी फक्त आतां बिनानी कडसून जो रस्तो पयलो भितून येतालो टील आमच्या खाजिनान मेरेन जो रेवाड्या रोड वयता तितल्या स्ट्रेचाक तेंच्यांनी नोटिसीस काडलेल्यो. आतां नोटिसीस तेंच्यांनी कश्यो काडलेल्यो, एक घर सोडून दुसऱ्या घराक, दुसऱ्या घर सोडून तिसऱ्या घराक, ते कित्याक काडलें तें आमकां खबर ना. जेन्ना तेंच्यांनी ते नोटिसीस काडले इल्लिगल म्हणून, आनी जेन्ना ते सायड इन्स्पेक्शनाक येयले, सायड इन्स्पेक्शन येयलें तेन्ना आमी तांकां क्वेश्चन केल्लें. तुमकां पयलीं खबर आहा की आमी तांकां क्वेश्चन केलें तेन्ना ते थंयसून गेले, आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय, तुमी हडल्स घालता, सेक्रेटरीन अशें म्हटलें. आतां तेज्या खातीर तेंच्यांनी कितें केलें, 2 ग्रूप केले. हेज्या स्ट्रेचाक जितल्यांक नोटीस काडले तेंचे 2 ग्रूप केले तेंच्यांनी. एक ग्रुपाक आपयल्लो 6 तारखेक फ्रायडेचो लास्ट विकान, आनी एक ग्रुपाक आपयल्लो 7 तारखेक. सो आमकां भितून येवं नाका म्हणून सांगलेलें पयलीं सरपंचान, तुमकां नोटीस ना सो तुमी येवं नाका म्हणून. मागीर 6 तारखेची गजाल. 7 तारखेक कितें जालें, डेप्युटी सरपंच आहा योगिता चोडणकर, तिणें म्हाका सांगलें तूं यो आनी तूं उलय म्हणून कितें आसा तुजें. त्या खातीर हांव 7 तारखेक मिटिंगेक येयलो. 7 तारखेच्या मिटिंगेक आमी पंचायतीची म्हणजे आमी एज अ विलेजर आमी गांवच्या बऱ्या खातीर आमी उलयल्ले. गांवच्या बऱ्या खातीर म्हणजे कशें, हो रस्तो आमकां आमचो डिमांड कितें आसलो, हो रस्तो डिनोटिफाय जावपाक जाय. ते दिसा मिटिंगेक कितें जालें, जेन्ना आमी जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर लोकांक एक्सप्लेन केली, तांकां ती पंचायतीन सांगलेलें तांकां कळोंक नासली. आतां त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन कितें बरयलां, हो जो रस्तो आहा जावं हायकोर्टान कितें सांगलां पंचायतीक, जो हायवे, MDR रोड आनी रोड वायडनींग एरिया हितून जे एनक्रोचमेंट केल्या, एनक्रोचमेंट तांकां तुमी नोटिसीस काडा आनी तो रिपोर्ट आमच्या मेरेन पावया. सो हांवें तांकां कितें म्हटलें, तुमी खंयचो प्लॅन रिफर केला, म्हणजे बाबा हांगासर 1 मिटरूच वाडटलो, 2 मिटरूच वाडटले, तुमी खंयचो प्लॅन रिफर केला काय हांवें तांकां क्वेश्चन केलो. जे तुमी आतां हेका नोटिसीस काडल्या पळय इल्लिगल म्हणून, तो तेंचे कडेन तो आन्सर नासलो. आनी तांकां हांवें मागीर हें विचारलें की तुमी रिजनल प्लॅनूच म्हणजे TCPचो रिजनल प्लॅन रिफर करता, हय म्हणलें जाल्यार ते रिजनल प्लॅन तेजेर तेंच्यांनी जो रोड आहा पळय हो रोड नाका म्हणून तेंच्यांनी 2024 खंय रेजोल्युशन घेतलेलें पंचायतीन, अशें आमकां 7 तारखेच्या मिटिंगेक सांगलेलें. हांवें तांकां कितें म्हटलें, जर तुमी रेजोल्युशन घेतलां आमकां हो रस्तो नाका म्हणून, लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलां त्या रस्त्याचेर, जाल्यार तुमी दुसऱ्या बाजून हे कन्स्ट्रक्शन लायसन त्या TCP प्लॅनार कशें अप्रूव करता, हो हांवें तांकां क्वेश्चन केल्लो. म्हणजे तुमकां एका वाटेन तुमी म्हणटा हो रस्तो नाका, दुसऱ्या वाटेन म्हणटा रस्तो जाय कित्याक आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनां पास करपाक जाय. आतां तुमकां खबर आहा फट्टीर आमचे मसुंडे कडेन येदे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येता, तेजे आतां आमी तेज्याय बद्दल तेंचे कडेन आतां मागला क्लॅरिटी, तेंचे आमी RTI घातलेले आसा, तेज्या बद्दल आमी फुडें उलोवया. आतां आयची जी मिटींग आसली पळय तेजी ही नोटीस 7 तारीख म्हाका तेंच्यांनी त्या कमिटीन एड केलो आनी ही नोटीस काडली म्हाका की तुवें 11 तारीख म्हणजे आयज ह्या मिटिंगेक येवचो म्हणून. आयज हांव मिटिंगेक येयलो जाल्यार जो एक्स सरपंच आहा परेश, तेणें कितें म्हटलें, आमी काल रेजोल्युशन घेतलां, म्हणजे 10 तारखेक कालच्या दिसा रेजोल्युशन घेतलां की जे लोक फक्त जे एफेक्ट जाल्या, हे नोटिसीस कोणाक दिल्या तांकांच त्या कमिटीन दवरपाचें म्हणून, बाकीच्यांक कमिटीन दवरपाचें ना म्हणून. आनी हांवें म्हटलें तांकां म्हाका इन रिटर्न दी, सो तेंच्यांनी म्हाका हें लेटर दिलां. आतां हेजें रेजोल्युशन तेंच्यांनी बरयलां 6/69. हें काल जालां हेंची मिटींग. आतां हांव म्हणटा भितून शेरवोय आहा, भितून शेरवो खंयची नोटीस दिल्या ती म्हाका पयली ह्या पंचायतीन सांगपाची, आनी शेरवो कसो हितून अफेक्ट जाता तेवूय म्हाका सांगपाचें. कित्याक भितून फक्त नोटीस दिवंक ना, तेज्या भायले फक्त हांव आनी तो शेरवोच आसलेलो. आतां आयच्या मिटिंगेक कितें कितें डिस्कशन जालें पळय तें हांव तुमकां सांगता. थोड्या लोकांक ते उलोवंकच दिना जालें, थोड्या लोकांक कांयच उलोवंक दिना जालें. तेंच्यांनी आतां कितें चिंतलां, एडवोकेट अपॉयंट करपाचो. दुसऱ्या बाजूक ते कितें म्हणटा, सगळ्या लोकांक म्हणटा पंचायतीचो जो एडवोकेट आहा पळय तेजे कडेन एकदां उलोवया म्हणटा. हांव कितें म्हणटा, जर पंचायतीच्या एडवोकेटा कडेन तुमी उलयतले न्हू, म्हणजे पंचायत हायकोर्टाचो जो कितें PIL येयला तांकां तुमी रिस्पेक्ट करिना कशें जालें. आनी तुमी पंचायतूच सांगता लोकांक तुमी एडवोकेट पळोवया म्हणून पळय, म्हणजे पंचायत कितें म्हणूंक सोदता, तुमी हे रस्तो वाचूंक सोदता, घरा वाचूंक सोदता, की तुमचे प्रोजेक्ट वाचूंक सोदता, हें म्हाका क्लॅरिटी जाय. आतां तेंच्यांनी
आतां एकल्यान क्वेश्चन केलो, आतां आमचो फोर्ट आहा कोलवाले फोर्ट, कॅप्टन जॉन म्हणून तेणें बरें बरोवन हाडलेलें, बरें तेणें सारकें कितें कितें पॉयंट्स एक्सप्लेन सांगले पळय ते बरोवन हाडलेले. तितून कोलवाले फोर्टाचो एक पॉयंट आसलेलो, तो कितें म्हणटा, जर तर हो रस्तो जालो जाल्यार आमचो फोर्ट डॅमेज जातलो म्हणटा तो. जाल्यार हेंच्यांनी कितें हो एक्स सरपंच परेश कितें म्हणटा, ना तो रोड MDR न्हू म्हणटा तो. सो हांव हे एक्स सरपंच परेशाक, एक्स सरपंच ना तो पंच तो, ताका हांव एक रिक्वेस्ट करता, तुवें पयलीं रिजनल प्लॅन सारको स्टडी करचो. रिजनल प्लॅन तुका खबर ना. आतां तूं म्हणटा लोकांक तेणें हेंवूय सांगलां, बिनानी कडसून खाजिनान मेरेन होच MDR 15 जो आहा, जो आनी 25 मिटर रस्तो वाडटलो, ते तूं सांगता तितलोच आमी घेवन तेजेरूच फोकस करया म्हणटा. तूं भितरलो ते आमचे आंबेडकर कॉलेजी कडसून जो चिखलेसून कामुर्ले रोड वयता तेजेर नाका म्हणटा तूं. कित्याक? दुसरे गजाल तो मिसगायड करता कितें, आमी सांगता कपेलांक आनी देवळांक नोटीस काड म्हणून. आमचो हो डिमांड ना. म्हाजो डिमांड कितें आसा, देवळा वयरसून जी लायन ओडल्या, देवळा वयरसून जी लायन ओडल्या पळय ती लायन काड. म्हणजे ती लायन कशी वयतली, डिनोटिफाय केलो हो रोड जाल्यार वयतली. आमची ही 2 कपेलां, सेंट्रो कपेला आनी एक फुडें कपेला, ते दोनूय कपेलां रिजनल प्लॅनार मेन्शन केल्ली ना. तेन्ना एकलो भितरलो कितें म्हणलो, रिलिजियस स्ट्रक्चराक मोडूंक मेळना म्हणलो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. जर रिलिजियस स्ट्रक्चरांक तुमी हात लावचे ना, हांवें तें म्हणटा तुमी बरोवन दिया. ते म्हणटा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा म्हणटा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आहा जाल्यार काप्रेश्वराचें देवूळ कित्याक मोडलें, हो म्हाजो क्वेश्चन आसलो तांकां. तेजेर तांचो आन्सर ना. दुसरें म्हटलें आमचे सेंट्रल जेला कोलवाळची तेच्या ऑपोजीट एक कपेल आसलें, ते हायवे खातीर तेंच्यांनी फाटीं कित्याक गेले तशें जाल्यार, ते व्हरोंक जायना आसलें. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर दाखोवंक जाय आसली. म्हणजे तुमी लोकांक गायडन्स पयलीं, हांव सांगता लोकांक पयलीं गायड सारकें करा. आतां परत ते नोटीस इशू करपाक आहा. आतां कसली शोकॉज नोटीस काय परत हे इलिगल तें म्हाका खबर ना. तेंचो एडवोकेट आहा तो तांकां कितें सांगता तो म्हाकाय खबर ना. आमी सरपंचाक सांगलेलें तुमी ह्यान फुडें नोटिसीस काडच्यो ना म्हणून लोकांक. बाकीच्या पंचायतींनी कित्याक काडूंक ना? बाकीच्या पंचायतीन फक्त कमर्शियल स्ट्रक्चरांक काडल्या. हेंच्यांनी हेका घरांक कंपाउंडां काडूंक ना. ही आमची कितले पयलींची घरां. हांवें तांकां एक डिमांड केला, तुमी लोकांक इलिगल म्हणटा पळय ते तुमी पंचायत इलिगल म्हणून लोकांक प्रूव करा. लोकांक लिगल आहा म्हणून लोकांक प्रूव करूंक लावनाका. लोकां कडेन इतले पयशे ना ते कोर्टांनी बीन झगडपाक. कित्याक हायकोर्टाची ऑर्डर खंयचो एडवोकेट हायकोर्टान व्हरतलो हें म्हाका कळपाक जाय. हायकोर्टाची ऑर्डर तो एडवोकेट तो लॉयर कोण एडवायस करतलो पळय, हायकोर्टाची ऑर्डर मानिना कहो वतलो हितून. सो हे लोकांक एक हांव गायड करूंक सोदता की एडवोकेट जे आतां तुमी डिसायड केलां, तुमी जे डिसायड केलां पळय तुमी ते हेजेर वचपाचें. पूण क्लॅरिटी मागपाचें आनी आमचो लास्ट डिमांड होच दवरपाचो की आमकां हो रिजनल प्लॅन नाका. आमकां हो रस्ते जितले कोलवाचे रस्ते आहा, MDR रोड्स आहा, जितले रोड वायडनींग जावपाचे आहा ते सगळे डिनोटिफाय करचे. आनी हांव परत एकदां सांगता कित्याक हो एक्स सरपंच परेश एक मिसगायड करता लोकांक. कितें आमी हे कपेलांक आनी देवळाक नोटिसीस काड म्हणून आमी फाटीक लागल्या म्हणून. आमी फाटीक लागूंक ना. आमकां जाय तेजे वयली जी लायन आहा पळय ती गेल्लेली. आमकां एक कपेलां आनी देवळां आनी लोकांची घरां आमकां सगळें हांगासर जाय सारकें. आमकां हो रस्तो नाका. कित्याक हेंचे कडेन ट्रॅफीक स्टडी ना, कांय ना. थोडे म्हणटा ते शेतांसून रस्तो करपाचो, हें करपा तें करपा. रस्तो करपाची गरजूच ना. हांगासर सामकें मिनिमल आमचें ट्रॅफीक कंजेशन सामकें मिनिमल आहा. तें सगळ्यांक खबर आहा. जाल्यार हो रस्तो कित्याक जाय ह्या प्रोजेक्टां खातीर. आतां हांवें आनी एक सांगलें ते कोण डिनोटिफिकेशन कोणूच उलयना. आतां तेंच्यांनी लोकांनी सांगलां म्हणून ते मिनिट्साचेर बरोवन घेतला आमकां हो रस्तो डिनोटिफाय केल्लो जाय म्हणून. पूण कितले मेरेन तुमी फुडें झगडटले. कित्याक आतां नॅक्स्ट हेका पंचायत इलेक्शन जातलें, हो सेक्रेटरी ट्रान्सफर जातलो, पंचायत बॉडी दुसरी येतली हांगासर. हांगा उरतले कोण फक्त गांवाचे लोक उरतले, रस्त्याचो इशू तोच उरतलो. सो म्हाजी एक एडवायस आसली तांकां कितें, तुमी जो प्रोसेस करता तितून फुडें लोकांक त्रास जावपाक जायना. हें आमी जें खरें तें सांगता पळय म्हणून आमकां ह्यो नोटिसी येता. आनी हे ते रेजोल्युशन घेता की आमी खरें उलयता ते कमिटीन नाका म्हणून. कित्याक तांकां तेंचे मेगा प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी कितली बॅगां घेतल्या कितें घेतल्या तेंचेर ती परत दिवची पडटली तांकां. सो हांव लोकां कडेन मागता हेंचो जो मिसगायडन्स आहा तेंचेर तुमी वयचे न्हू. तुमकां आमी मिसगायड करून येवंक ना. हांव येयला हो गांव वाचोवपाक. आमकां पॉलिटिक्स बीन ते सगळें सेपरेट दवरप. पयलीं गांव वाचोवया आमी. सगळे जाण जेन्ना युनायट जातले पळय तेन्ना ते जातले. आनी एक हांव सगळ्यांक कळोवंक सोदता, परेश कितें म्हणलो पंचायतीचो
आतां म्हणल्यार 25 मिटर रोड येयला, फुडें म्हणल्यार 45 येतलो, फुडें आनी वाडटलो. म्हणून हांव हो जर स्टेटमेंट तुमी कन्सिडर करचो आनी जे भितून जे लोक रावता जांकां हो अफेक्ट जायना, हो आतां जो रोड वायडनींग जातलो कितें जातलो पळय तो अफेक्ट जायना, त्यावूय लोकां कडेन मागता की तुमी तुमचो सपोर्ट दाखोवचो ह्या लोकांक तेंची घरां वांटोवपाक. तुमी भितून पडटा, तुमकां तो रस्तो बीन थंय लागना हें चिंतपाचें ना. तो रस्तो कितलो वाडटलो फुडें हेजो कायदो खंयसरूच बरयल्लो ना की बाबा हो रस्तो नाका, हें नाका, तें नाका म्हणून. त्या खातीर आमी एकूच स्टँड घेवया की आमकां हो रस्तो नाका, हेजेर डिनोटिफिकेशन जाय म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.